देशभर आमच्यो संघटनेच्यो निवडणूक जावपाच्यो आसा तेजे पयलीं मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरू जातलो आनी सादारण एक 2 म्हयन्यां भितर म्हाका दिसता मेंबरशीप जाली की बूथ लेवलाचेर आमच्यो बूथ अध्यक्ष समिती निवडपाची प्रक्रिया सुरू जातली तेजे नंतर मागीर मंडळ समिती मागीर दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंयची समिती आनी तेजे नंतर मागीर गोंया भितर राज्या खातीर नवीन अध्यक्ष मेळटलो कारण म्हाजो टर्म सोंपला म्हाका 2 टर्म रावपाक मेळटा तो सोंपला आनीक मेंबरशीप जातकीर मागीर नवीन अध्यक्ष गोंय प्रदेशाक मेळटलो तशी आमची प्रक्रिया आसता नॉमिनेशन पेपर बरप बी बाकी इलेक्शन ऑफिसर आमी अपॉयंट करतात मेंबरशीप प्रमुख अपॉयंट करतात ते सगळे जातले ते खातीर परां दिल्ली मिटींग आसा प्रदेश अध्यक्षांची माननी अमित भाई शान दवरल्या आनी संघटन मंत्री आनी अध्यक्ष लक्ष्मण पार्सेकर म्हाका तेजे बद्दल कांय उलोवपाचें ना आनी कॉमेंट्स करपाचो ना कारण हांवें उलयल्यार ती बातमी जातली तांकां कितें चान्स आसा म्हणटा अध्यक्ष जावपाक हांव तुका हय म्हणना नाय म्हणना प्रत्येकाक चान्स सद्या आसता जेणें काम करूं जाय प्रामाणीकपणान पार्टीची जो प्रामाणीकपणान सिन्सियर काम करता तेजी पार्टी ताका जबाबदारी दिता हां जो कोण कार्यकर्तो प्रामाणीक काम करता पक्षाचें सिन्सियरपणान पक्षा बरोबर रावता अशा मनशाची काम करी मनशाची पार्टी दखल घेतली बायपोलर तांच्यांनी प्रामाणीकपणे काम केलें मांद्र्या भितर अशें तुमकां दिसता ते सोंपते विचारा सोंपतेच सांगतलो तुमकां म्हाका हे कॉमेंट्स करपाचे ना इतले मजगती सान नांद्रेचे बीजेपी मंडळ तेंडुलकराक येवन मेळ्ळे काँग्रेसीचो थंयचो आमदार सिल्वेर बीजेपीत वता म्हूण खबर पातळ्ळ्या थंयची बीजेपी काचाबूल आमी सगळ्यांनी सांगलां की आमचो ताका एंट्री जर तो एंट्री घेवपाक सोदता फ्रांसीस सिल्वेरा अशी वदंता आशिल्ली सगळ्याक आनीक हांगा सुद्दां आमचे कितलेशेच कार्यकर्ते आसा तांकां ताणें फोन केल्या की आपूण बीजेपीक येवपाक सोदता आनी तुमचो कितें तेजेर व्यू तुमी आपल्याक सपोर्ट करात हें तो सांगत आसा इवन आयज सकाळीं सुद्दां ताणें खूब जाणांक सांगलां आनी हांगसरलेच कितलेशेच लोकांक सांगलां सो त्या दृश्टीन सगळे कार्यकर्ते आमकां विचारताले म्हणून आमी काल मिटींग घेवन अशें ठरयलें की आमी आज पार्टीच्या ऑफिसान येवचें आनी आमच्या अध्यक्षा कडेन उलोवचें आनी आमचो जो अपोज आसा तो आमी आयज तांचे कडेन सगळ्यांनी एकमुखान मांडला म्हाज्या नदरेन सगळ्या गांवांनी तो आतां मिटिंगो घेता काल एके कडेन पयर आक्षी सुद्दां ताणें बाजारांत उबो रावन ताणें सांगलां अशें की आपूण भितर सरता आनी तांचें सगळें मत लोकांची मतां घेवपाचो प्रयत्न करता तो आनी ह्या सगळ्यांक आमी बीजेपीचे कार्यकर्ते अशें म्हणून विरोध करता ताका आमी भितर घेवपाचे समज पार्टीन भितर घेतले भितर हें करून जाल्यार आमकां कट्टर विरोध आसतलो आमी पार्टीन रावनूच ताका विरोध करतले सगळे जाण ताचेर विनयाक जाप विचारल्यार विनय म्हणटा बीजेपी कडेन बहुमत आसा तांकां काँग्रेसीच्या आमदारांची गरज ना अजून तरी आमचे कडेन कोणूच कॉन्टॅक्ट करूं ना इतलेंच आनी तसो कितें आयले प्रपोजल जाल्यार पार्टी हांवें कालूच सांगलां न्ही की आमी सत्र जे आसा ते गडगंज सत्र आसा ठामपणान सरकार आमकां फुडले 3 वर्सां चलोवपाचें आसा 6 जाण आमचे बरोबर आसात जे गोवा फॉरवर्डाचे 3 आनी अपक्ष 3 अशें करून 23 संख्या आसा आनीक आनी घेवन आमकां ती भितर संख्या फुगोवपाची ना प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस